बैलपार ते चांदेल रस्त्याची चाळण झाल्या. चांदेल वचपी लोक धुल्ल खाऊन जगतात. पावसा पयलीं खंय रस्त्याचे काम करपाक म्हूण रस्तो खणून रोबल घाल्लो. लोक पावसा उपरांत तरी रस्त्यार डांबर घालून जातलो म्हूण पाशेस काडून राविल्ले. मात 6 म्हयने जाले तरी काम सुरू जायना. थंयच्यान वचपी गाडयांची वाट लागता. त्या भायर लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम. ही परिस्थिती खुद्द पंचायत मंत्र्याच्या मतदारसंघात. पंचायती कडेन प्रस्न सुटना आनी मंत्र्याचे लक्ष ना म्हूण लोक तिडकले. पावसातलो खूपच त्रास जालो ह्या रस्त्याचो. आता पावस सोंपलो त्या टायमार तरी बेगीन हेचे काम जावचे, कारण खूपशे लोक पडलेले आहेत ह्या रस्त्यार. गाडयांची वाट लागता आणि धुळीन ह्या ट्रक येता वयता. आता तुम्ही पळयले धुळीन सामके हैराण जाता लोक. आता पावस जाल्लो आसा आणि बेगीन हेचे काम पूर्ण करपाचे. तुम्ही त्या इंजिनियराक मेळ्ळी ना? तशी 1-2 फावटी हांवें पाणी मार म्हणून तांकां फोन करून सांगलो. सकाळचे मारता काय सांजचे उदक मारता? आता मदींशे तेंच्यांनी बंदूच केलें. आता उदकच मारिना. म्हाताऱ्यांक बिताऱ्यांक व्हरतना त्रास मरे. पेशंट एम्ब्युलन्स बीन कितले वयतात हांगल्ले, कशे वयतले ते? तो खंयसून वचपाचें आनी अशी स्लीप जाताली गाडी म्हणून अशी भिरांतीन सारखे पांय तेकोन वचचें पडटा. आतां आमी काडटा दीस खडपांतले आनी कितें करतलो? हो आतां धुल्लो मागीर कोण येता आतां सांगता पावसोच पडलो न्हू आनी कितें करतलो गव्हर्मेंटान? पण ते स्ट्रायक केलो ते आमी म्हणटाले बेगीन जाता दिसता. तेजें काय जावपाचें ना. ते आल्लेकार येवन पळयल्या तरी आसतले तेणे. म्हाका जाल्यार दिसना. पूण बायलां खूब जाणां पडल्या, खूब गाडयेन पडल्यो. सकाळीं सोबन धुल्लो. सगळे वाले लोक सगळे धुल्ल्यांतल्यान वयतात आनी कामान हे फास हेंचें कामूच ना. सगळ्यांच्या बापायन कोण रडटलो तसले खबरी हांगा जाल्या. आज तुळशीचे लग्न. हरजागोराची तयारी चल्ल्या. नवरो व्हंकले बरोबर धेडी आनी धेडोय न्हेसून तुळशीच्या लग्नाक उबो जाता. व्हंकल तुळस, नवरो उशिकाणो, जिन्याचो धेडो आनी चीच धेडी. मंगलाष्टकां जाली की जोडवी पेटोवपाची. तुळशीच्या लग्नाक फोव, चिरमुल्यो, कातली, चीच आनी उशिकाण्याचो प्रसाद. व्हडले दिवाळेन दिवाळेचो उत्सव सोंपता. फाल्यां सावन नव्या जोडप्यांक लग्नाचें ग्रीन सिग्नल. लग्न आनी जात्रांचो सिजन सुरू. पळयात तुळशी लग्नाची तयारी. इतल्यान खबरां चित्रांगात सोंपता. पळयत रावत. नमस्कार.